दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। जनार्दन सद्गुरु ते विनवी जनार्दन सद्गुरु ते विनवी निरंजनी चाराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज धरणू श्रोतेजन हो तुम पहिल नमस्कार करता। आज धरणू नवरात्री चालू जातं असं मला चालू झाल्या ऑलरेडी। नवरात्रीचे 9 ह्या आंकड्याचे महत्व कितलंसं आयुष्यांत आमगेल्या नवनवीन सगळं घेऊन येता ही नवरात्री। प्रत्येक रात्रीक एक नमुन्याचे हे असता उल्हास उत्साह। आता जरी हे लॉकडाऊन असले हे असले तरी पण प्रत्येक लागेल घरात तो उत्साह असता। आणि आम्ही उपास करचे म्हणतात मस्त जण 9 दिवस उपास करतात। उपास म्हळ्यार कल करचे शेवटी उपास म्हळ्यार दिवसाक एक एक गोष्ट सोडची कर। तर आजीच हांवें एक कड वाचलें आम्ही हे सोडी तें सोडी करता ती कांदा खायना लसूण खायना अमुक खायना तमुक खायना सगळे हां तशें करनासतना कल सांगचें की आय विल लीव माय एंगर टुडे। एक एक दिवसा एक एक सोडचें सगळें एकदम जायना कळ्ळें। हांव
आयच्या दिसाक कोपची ना कोणाचेर हें ठरोवचें आयज उपास आयज उपास केलो हां हांव कोणाक मगल मता प्रमाणे हांव तांकां जज करची ना आमकां कोप केल्ले येता लोकांचेरी कोप आवरचें शक्य ना ती कित्याक तरी आमी आमगेल प्रमाणेची म्हळ्यार तांणी आमगेल म्हणण्या प्रमाणे वागता ती सम वागना ती अशें दिसता तर तें आय वील स्टॉप जजींग पीपल तिसरी केलें तरी सगळ्यांक बद्दल मगल कलेपणी तक्रारी आसतात ही अशी करता ती तशी करता हिने अशें केल्या करता आशिल्लें ताणें तशें केल्या करता आशिल्लें ते पुरे ग्रजीस काम डावन काम डावन काम डावन शांती आणि नंतर तशें जालें की पयले जरी मगल चुकलें इफ आय स्लीप तरी के आय वील स्टार्ट फॉरगिवींग माय सेल्फ पयलीं हांव स्वताक तर हांव एक मनुश्य हांव काय देवी न्हय किंवा हांव एक कोणें अशी देवूय न्हय परमात्मा न्हय हांव मगल चुकूं शकता तर पयलें माफ स्वताक करता आनी नुस्तें स्वताक न्हय सगळ्यांकय माफ करता कित्या म्हळ्यार आत्तां थंय आमी जे दासबोध शिकली तांत आमकां कळ्ळें दिसलें की स्टेप बाय स्टेप आमी हेंच शिकली की मज्जांत जो परमेश्वर आसा मज्जान जे चैतन्य आसा तीच देवी मज्जान जी शक्ती आसा तीच बाकीच्यांतूय आसा मोर ऑर लेस तशीच कोण ही शक्ती वापरता कोण ती शक्ती वापरता जाल्यार एकूण केलें शक्ती प्रत्येकांत आसा आनी परमेश्वर शक्ती आसा कडेरी हांव तेमी म्हाका स्वताक हांव एक्सेप्ट केलें हय आसो आज चुकली पण फायदोन ती चुकी करची ना नाल्यार कळ्ळें जाता ते हांगा तूं चर्चांत आनी वचून लोक कन्फेशन म्हूण करतात कन्फेशन म्हळ्यार तो पाद्री त्या बाजू बशिल्लो आसता पडदो घालिल्लो आसता आनी ह्या आठवड्यांत हांव कलकल पाप केली हांव केल्लें चुकीच वागली तें सांगचें कन्फेस करचें तो थंय ताणें आशिर्वाद दिता की आमी मुखावेल्या आठवड्यान तूं करूंक तयार परत सेम चुको नो तशी जायना हो आमगेलो उपास आसा नवरात्री आसा अशी म्हण न्हू आमी प्रत्येक 9 दिवसाक जर अशी सगळे उपास करूं लागली तरी आमी धन्य जातली धन्य म्हळ्यार कळ्ळें सगळे लाभाची बाजू तेजे सांगिल्लें धन म्हळ्यार लाभवती जातले आमी कल करता की लोकांक ती कशें आसा तशें एक्सेप्ट करता आनी स्वताक सुद्दां जाल्यार शक्यतो दुसरी बदलना ती मगल जर गरज असली हांव बदलची तरी वय हांव बदलतली अशी हो मगल उपास हां खरें हांव स्वताक पयलें प्रेम करता स्वताचेर प्रेम करता स्वताचेर प्रेम करचें म्हळ्यार कळ्ळें हां तरी म्हाका कल जाय म्हाका देवाक मेळोवचें आसा आनी देव हो आनंद स्वरूप आसा तेमी मगल मन आनंदी जाले शिवाय हांव देवाक मेळोवचें शक्य ना मस्तपण कल जाता आमी मस्तपण तांकां आनंद मेळटा जाल्यार कले ना कले तरी जाता कुसपट आनी आमगेले पुरे आनंद न्ही ते पिशवीक वट्टे पळय पिशवीन तावन पयशे बिशे गळून पडटात न्ही एक फावट पॅन्टा खिशाक वट्ट आसता आमगेले खिशाक वट्ट आसता कॅश घाल्लेले तांतान पोण वता धन पोण वता तशी आमगेले आनंद पोण वता तशी जावं नये तेमी ती आय बी व्हेरी केअरफूल हांवें स्वताक प्रेम करता स्वताचेर आनी दुसऱ्यांचेर सुद्दां प्रेम करता तेमी अनकंडिशनली तांणी म्हाका अशें करता तांणी म्हाका तशें करता म्हणून हांव प्रेम करची ना कळ्ळें कडेली तशी जायना पळय हांवें कोणाचेर तेमी ती सगळ्यांत तोच देव आसा म्हणना पळय म्हाका मत्सर दिसचें कारण ना आनी म्हाका मत्सर दिसना सगळीं मगलींची मगले दांत मगले वट चाबून घेतल्यार दुखता कोणाक म्हाका दुखता वय की न्ही तेमी कोणाचेर कोप करतलीं कोणाचेर मत्सर करतलीं सगळे मगल्या देहाचे अवयव आसत अशी म्हाका दिसच्या लागता त्या खातीर आमी देवी गली प्रार्थना करून हे उपास करया आनी जेलसी जर कर न्ही आमकां गिल्ट अपराधीपण केल्लें आसता गो तसो आमी कोणा सुप्त मनांतू आमगेल्या मनांत मत्सर आसता मत्सर आशिल्ली ती आमकां एक नमन्या गिल्ट फिलींग आसता अपराध केलेले वर दिसता हां कले म्हळ्यार आमी दुसरे कोणाकय फसोवचे शकतात अयो ही बायल मनीस कितली बरी आसा म्हूण लोकांक दिसता जाल्यार म्हाका हांव स्वता मनाक केन्नाय फसोवचें शक्य ना तो मगल मनान चित्रगुप्त बसला
चित्रगुप्त म्हळ्याकलें आमगेलो अंतर्मन जें आसा तें सगळें रेकॉर्ड करता. म्हाका कलकल फिलिंग्स येता तितें. जाल्यार जर हांव जेलसी सोड दिली, कसल्याक तांगेलो मत्सर करचो. हां, तांचले ना ते मल्ल्याक आस न्ही, मल्ल्या ना ते तांचले आस वय, मल्ल्याक थोड्यो गोश्टी ना ते तांचले आसा ती. जाल्यार तांचल्यागी थोड्यो गोश्टी ना ती त्या मल्ल्या आसा ती, तर हांव तांचल्या थंय शिकून घेवत न्हय. हां, त्या ती गिल्टी फिलींग येना. आनी तशें जाल्यार ती आमची स्वच्छ वागणूक आशिल्ली ती. नो फियर्स, भिवका म्हणून ना. तो परमेश्वरू, ती देवी आमगेले मागशे सर. इतलो आमी उपास केला, ती 9 दिवस तिका आमी सोडून दितवे अशी. तरी आमी तें जालें की आमी 9व्या दिसाक आत्मनिवेदन म्हणटा ती. आत्मनिवेदन म्हळ्यार की त्या देवीक आमी ग्रॅटिट्यूड दाखोवचो. ग्रॅटिट्यूड म्हळ्यार की हे देवी तुगल मिती आमकां जे जे तूं करता तें सगळं तूंच करता असत. आनी आमगेले हातकले वांटना तूं करता असत आनी तूं करयता सुद्दां असत. अशीच म्हाका मदत करी आनी त्या परमेश्वराले थंय व्हरून पावय. हें पावयतलो आमचे खातीर कोण? तरी आमगेल गुरुकृपा अंबा. त्या वेळार इतले दिवस उपास केल्यार ती गुरुकृपा आमचेर प्रसन्न जाता आनी तीच आमगेली माता असं आवस असं. त्यांनी ती आमी 10 दिवस म्हळ्यार विजया लक्ष्मी तिका बसोवन तिगल पूज करेद, आमी तिका थँक्स दिवेद. त्या सद्गुरूंक सुद्दां तशीची आमी बरेची हें करेद. हां, ताचे खातीर एक भजन आमी म्हणुया. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, प्रीति कदंबे सारा सार निटंबे. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, गुरुकृपा परमेश्वरी जया ते हाती धरी. अनंत तयाच्या होती सुंदर लहरी. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, गुरुकृपा तीच भक्ती, गुरुकृपा तीच शक्ती. गुरुकृपा परिपूर्ण शांती विरक्ती. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, गुरुकृपा आदि माता धन्य जा आली हाता. गुरुकृपे विण जन्म वायाची जाता. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, गुरुकृपे विण वावो देवी सहित देवो. गुरुकृपा दाहलिया नाहीच भेवो. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे. हें इतलें सगळें उपास करूक तिगले कृप लागता, गुरुकृप लागता. त्या देवी गली गुरुकृपा म्हळ्यार हीच अंबा, ही आवसू, हीच देवी, ही शक्ती. शक्ती स्वरूप. तिगले देह कशी असो, दादल्यांगेलो देह असो, बायलांगेलो देह असो, कोणें असो, जाल्यार ही एक गुरुकृपा, ही देव आसा ती आमगेलो आवस आसा. त्यांनी ती गुरुकृपा जाहलिया नाहीच भेव. श्री गीता भागवत गुरुकृपा भावत, श्री रमा वल्लभदास महावाक्य पावत. गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे. बोलो श्री गुरुकृपा अंबा माता की जय. मंडळी, हे कसल्या पद घेतले अशी टाइमपास करूक न्हय. तरी आज नवरात्री आसा, तरी आमी माया आनी सार असार हें पुरें शिकता आसा. ती अजुनी माया कशी आसता, ती देवीगल रूप घेवन ती शक्ती तिगल शिवाय आमकां जायना हें शिकता आसत, हय की न्ही. त्या खातीर हें मुद्दाम आज हें सूर जाता न्ही, कळ्ळें. नवरात्री सूर जाता म्हळ खातीर हें घेतलें की आमी हो उपास धरया. म्हळ्यार आमगेलें आनंद यात्रेचें कार्य सफळ आसून पूर्ण जातलें ह्या आशेन. आतां आमी आज मनाचो श्लोक आयचो घेवया. आत्थाय नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. हो एक लास्ट सेंटेन्स ते आशिल्ले. श्लोक 10 तातूंत हो शेवटचो. सगळे अवतार जाले देवाले. कृष्ण जालो, राम जालो, राम कृष्ण. बौद्ध मौनी जालो, लास्ट टायम बौद्ध मौनी गेल सांगिल्लें. आत्ता समर्थ म्हणटा ती अनाथा दिना कारणे जन्मता हे, कलंकी पुढे देव होणार आहे. जया वर्णिता शिणली वेदवाणी,
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा देवकल खातीर जन्म घेता तरी दीन दुबळ्यांक अनाथांगेल नाथ जावन जन्म घेता तांकां बरें करता म्हूण. हां, तरी हांगाचे जे 9 अवतार सांगून जाले. आतां कलियूग असो, नवा अवतार विठ्ठल लागल म्हणून म्हळें किंवा बौद्ध म्हळ्यार बुद्ध लागलो शांत मौन स्वभावाचो, नुस्तें आराम बशिलो. तरी आतां मुखावेल देव कोण येता? शास्त्रांत 10व्या अवतारात सुद्दां वर्णन आसा. तें म्हळ्यार कलंकी अवतार. हां, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे म्हणून देवान सांगल्या श्रीकृष्णान भगवद्गीतेन. तूं आतां कलंकी अवतार म्हळ्यार जाल्ला वया जावंच वया मागीर ते पण पुराणांत ताजें वर्णन आसा. तर पुराणांत जाल्लें म्हळ्यार सांगल्या म्हळ्यार जावन गेलें आसतलें न्हय. ना, कलंकी पुढे देव होणारा आहे म्हळ्यार जावंच असं. ताजें वर्णन केल्लें आसा तें शास्त्रांत दिल्लेलें. अशीच एक इन्फॉर्मेशन सांगता की विश्व अश्व नांवाचो एक देवताच अवतार घेवंचो आसा. म्हळ्यार घोड्यार बसून येवंचो आसता कलंकी. कल्या म्हळ्यार द टायम डिमांड्स, घोड्यार बसून येता. हां, आनी तो कल खातीर येता गो तसलें. अजुनूय आमगेले इतले बौद्ध अवतार जालो, विठ्ठलाल अवतार जालो, तरी रिझर्वड कॅटेगरीक रिझर्वड हें दिवंका तांचे अजुनूय खूळ आमगेल्या माथ्यान थान वचचो ना. ट्रीट एवरी वन इक्वल. हां, हातूं म्हळ्यार एक्चुली एक घरांत तूं समजा एक 4 भावंड आसा ती. तातूंत एक मस्त शिकलो, कॉलेजांत प्रोफेसर जालो. दुसरो मिलिटरींत वचूलो. आनी तिसरो बिजनेस करूं लागलो. आनी चवथो कल करता, कले जास्ती शिकनी तो ह्या सगळ्यांक सेव तरी करताची आनी भायर वचून तो कल्ले मेळ्ळें तें काम करता. अशें कल्लें करो पयशे मेळयता तागेले पोट्टा पुरते. तरी एखाद दिवस कले सण वाराक आतां दसरो आसलो हें आसलें तरी सगळीं वट्टू मेळटात न्हय. हां, तावळ ती 3 भावंड एकडे डायनिंग टेबलार बसून जेवली आनी हक्क मात्र बागलाल्या बसयले जेव म्हणून. कल्ल्याक तर तो गरीब म्हणून. हें बरोबर वे? हें बरोबर न्हय. तरी हें खूळ आमगेले वच्चे खातीर कलंकीगल अवतार जावंचो आसा अशी शास्त्रांत सांगल्या. तरी हाजे खातीर एक हें सांगता आमगेले नरेंद्र मोदी एक अमेरिके वचूलता वळी तांणी विचार खंय की आमगेले हांगा इतले बुदवंत इंटेलिजंट लोक आसात तरी तुमगेले इतली आमगेले डेव्हलपमेंट कशी जायना येदोळच्याक म्हणून थंयचे प्रेसिडेंटा विचारलें. तर तांकां सांगलें भय बा आमगेले हांगा आसा ती आनी आमगेले हांगा जे आसा ती ते मोस्टली आय एग्री की बुदवंत लोक तुमगेले इंडियन्स आसा ती आनी तेमी ती आमगेले हांगा मस्त इंडियन्स हडड्ड पोस्टार काम करता ती. तरी तर कशी तुमगेले डेव्हलपमेंट कशी जाता? तांणी एक वाक्य सांगलें. हां, यू गीव एम्प्लॉयमेंट टू रिझर्वड पीपल अँड वी गीव एम्प्लॉयमेंट टू डिझर्वड पीपल. डिझर्वड म्हळ्यार कोणाक खरेंच ताजें हें आसता तांकां दिता ती लायकी पळोवन दिता जॉब आनी तेमी ती ते भराभर प्रगती करता ती आनी देशाची प्रगती जाता. तें हें रिझर्वड कॅटेगरी काण आतां आमी खंय पूण ताजें हें करता की इक्वल प्रयत्न करा ती मस्त करा ती. पयरेक म्हाका खरेंच इतलें कौतूक दिसलें आमगेले एक झाडूवाली म्हळ्यार तालमकीवाडीन झाडू मारतली बायल मनशी तिगल चल्ली MBBS तूं सगळे युनिवर्सिटीन फर्स्ट आयली. कोणें शिकयतलें ना, खंयचे क्लासा वचना. त्या कोविडाच्यान तूं 24 तास ती काम करताली. घरचे सगळे कसलेच जाल्ल्यार पेशंट्स ती दुसऱ्या डॉक्टराक पेटोवचे ना म्हळ्यार ती शिकतच. भावाक शिकयताली, रांदप करताली घरचें. इतलें म्हळ्यार शीज तर हांगा आतां शी मे बी रिझर्वड कॅटेगरी जाल्यार ती आपणाक रिझर्वड कॅटेगरीच यूज करून ती MBBS जायना. ती फर्स्ट आयली. तरी तशी आमी जावंका आनी तें सिद्ध करचे खातीर तें सगळें करच्याक हें कलियुगाचें एंड आयली तावळी कलंकीगल अवतार जाता. तो बहुतेक सदन इंडियान जाता म्हूण सांगल्या. थोडे जाण म्हणटा तो ऑलरेडी जाल्ला
म्हणून जाल्यार आनेकल्यान हें केलें एक्चुली शुद्धीकरण कोणागल करता शुद्रांगल शुद्धीकरण नाही वरिष्ठ लोकांगल शुद्धीकरण करता मनाचें की हांकां शुद्रशें वागो नाका ती हांकां जास्ती लाडावनूय दवरनाका ती रिजड म्हणून आनी अन्यायूय करनाकात तांचेर इक्वल ट्रीट देम इक्वल तांकां बरें अपॉयंटमेंट डिजर्विंग लोकांक दिया ती हें सगळें करचे खातीर देव कलंकीगल अवतार घेवन येवचो आनी त्या वेळार असले करतल सगळ्यांगेले जे त्रास दिता ती तांगेले नायनाट जातलो आनी परत सत्ययुगाचे आमी कास धरतली सत्ययुग येतले कलंकी युग वचून कलियुग वचून अशी भाकीत शास्त्रांत सांगिल्ली आसा तर हांगा ते सांगता ती अनाथा दिना कारणे जन्मता आहे दीन दुबळ्यांगेले हें कोरूक जन्मा येता ती कळवें आता कलंकी पुढे देव होणार आहे जया वर्णिता शीणली वेदवाणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हांग एक जोक हांव सांगता म्हळ्यार एक आमी सिरियस जावं आज ते नवरात्रीच पयले दिवस तर एक बायल अशी पाप ती कामाची शिवाय पान हालना म्हळ्यार आतां म्हाकाय तशी जाल्या आयदान घासूंक कोणाक तर दवर खातीर एक खंय बामणान सांगलें ते शुद्र लोकांक घरांत तापोवचें ना म्हूण सांगलें खंयचे शुद्र आय डोंट वॉन्ट एनीथींग इन द हाऊस शुद्र हाजे हो म्हणाली ती काण घाले ती करूं लागली कडे पळयले री एक वस्तू न्ही ते गायब जाल्या लोखंडा वस्तू तीन विकून सळखे कल्ल्याक ते खंयची लोहारान बनयले ते कल्ल्याक ते शुद्र जाती शुद्र वस्तू आमगेल घरान नाका ती तुम्ही म्हळेल बरोबरच नाका म्हण अगल बूट सुद्दां उडोवन सळखे चप्पल बूट पुरे भायर वतना अरे मग बूट खंय गेले म्हण हांव दिवन सोडलें कोणाक शुद्रांक दिवन सोडलें इत्याक तर ते शुद्रान केलेले बूट तुमी पवित्र देह तुमगेलो तुमी कल्याक घालून घेवचें म्हणून आपण दिवन सोडलें अशी प्रत्येक तिन्ने पुरे नाच्ची केले खंय कपडे बिपडे तशीची धान्य हें सगळे ते शेतकरी कुणबी लोक ते शूद्र लोक तांणी पिकयलें आमी कशें खावचें म्हण तावळी ताका दोळ उगडले आनी तान्ने बायले सांगलें नमस्कार तुका आनी हांव शूद्र नाका म्हणना हांव तांकां सम इक्वल वागयतलें तर तिन्न म्हळके इक्वल न्हय तांगेलीच मेजॉरिटी आसा तांगेल शिवाय आमगेल पान हालना तांचे शिवाय प्रत्येक सन्न गोश्टीन ते आमकां मदत करता ती आमी शूड वी नॉट शो एनी ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स देम तांकां उलट आमी इतले प्रेमान वागोवंका इतले ग्रॅटिट्यूड दिवंका तरी मात्र देवी आमगेली प्रसन्न जातली आनी घरान तूं संवसार आमगेलो बरो चलतलो अशी सांगून ते पटयलें म्हळ्यार हो एक हें म्हूण सांगया तर तशी तांणी सांगलें कलंकी देव हाजे खातीर येवचो आसा की हें कल म्हणटा ती ब्राह्मण क्षत्रिय हें वर्ण वेवस्था आनी आसा न्ही ती सगळें काण सगळ्यांनी इक्वल जावंका प्रत्येकांक बद्ध धरून सिद्ध जावंचो पूर्ण अधिकार आसा आनी तो मी मिळवणारच टिळकान म्हणलें पहिले स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तितले आमी सगळे जाण जन्मसिद्ध हक्क म्हणटात पण तो मी मिळवणारच हें पयलीं म्हणका तो हांव मेळयतली तशी आमकां सगळ्यांक कितलेय डावन ट्रॉडन आसो प्रत्येकाक सिद्ध जावंचो अधिकार आसा ह्या जगांत आनी ताका आमी एनकरेज करता आमगेलेच एक अवयव आमी म्हणटा ती आत्मज्ञान शेवटी कल्लें आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्लें आमच्यान जो देव आसा तोच तांच्यांत आसा आमगेले नांक हांगा असले तांगेले नांक कसले कडेच आसता तांगेले नांक कान्ना जागेर आसना तांकां जर कले आमकां भूक लागता तांकांय भूक लागता बरोबर भले तांणी खावचें आमी खावचें तांगेले ऐपती प्रमाण खातात आसतली जाल्यार आमी मस्त फंता हें बेजार आयले म्हणून चणे शेंगदाणे खातात तीन तशें न्ही पाप भूक एक दुसरे कले खावचें ना म्हणून चणे शेंगदाणे खातात होय की न्ही आमी फ्रिजांत एक राश पडल्या म्हणून शाळे जेवतात तांकां शाळे तुकडे मात्र मेळटात खावच्याक म्हणून ती जेवतात आउट ऑफ नेसेसिटी तावळी ती आमचेर कितले उपकार करतात आनी केन्नाय अशी म्हणना ती राम म्हणटा ती तर तांकां आमी इक्वल वागोवंका आनी हाजे खातीर तरी मात्र
प्रत्येकान देव पळोवचो. दास्य भक्ती म्हळ्यार शेवटी कल्लें. तर हेंची न्ही, हें सगळें शिकोवचे खातीर जया वर्णिता शीणली वेदवाणी. वेदवाणीन तूं केन्नाय हाजे प्रमाणे ऑक्युपेशना प्रमाणे किंवा तांगेल तांगेल कॅलिबरा प्रमाणे तांकां शिकोवंक का म्हणून वेदांतूय दिल्या, मनुस्मृतीन दिल्या. हां, तरी आमी ताचो विपरीत अर्थ करता. ती प्रत्येकान तांकां विपरीत अर्थ केला. न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हती म्हणटा ती. अयो ते स्त्रीक कसलो अधिकारू ना म्हणून. तशी ना. स्त्री ही इतली नाजूक बाब आसा. ती तुमगेल चेडवांक 9 म्हयने पोटांत वागयता आनी ती इतली त्रास घेवन तिका संवसार सांबाळटा, चेडवान जन्म दिता. आजकाल तरी ऑफिसा वचून पयशे सुद्दां हाडटा, घरांतूय सगळं करता, बामणां पळयता, सगळ्यांक पळयता, माय मावा पळयता. तसली स्त्री शरिरान जरी नाजूक असली, हां, तरी तसली इतलें सगळं काम करतले सांबाळची जबाबदारी कोणा गेली? आमगेली न्हय. हां, तांणी सांगलें की लग्न जावचे पयलें ते कुमारीक आवय बापून प्रेमान पळोवंका. हां, लग्न जायना फुडें कोण पळोवचें? बामणाने प्रेमान पळोवंका. म्हानतार जायना फुडें कोण पळोवचें? की चेडवांनी पळोवंका. वृद्धाश्रमांत व्हरून घालचें ना, चेडवान तांकां प्रितीन पळोवंका. तेमी तिका न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हसी म्हळ्यार तिका वाऱ्यार सोडून हें हो तांतुलो गर्भीत अर्थ आसा. तो वर्त खंय की बाजूकची आनी अय ती वे अशी. बायलेन केन्ना बामणाक दास जावन राबका कल्ल्या, दासी जावन राबका कल्ल्याक कल्ल्याक नो. तर हे सगळे जे विचार आसत न्ही, तो कलंकी देव येवन हे सगळे विचार मांडचस आनी सगळे सुदारचस म्हणून हें तांकां गर्भितार्थच हो आसा की जया वर्णिता शीणली वेदवाणी. वेदांतू मनुस्मृतींत मस्त सांगल्या, जाल्यार लोक आयकना. ती तेमीत आत्ता देवाक, हां, ह्या शूद्र लोकांक गेल्या, स्त्रियांक गेले रक्षणा खातीर तो देव अश्वार घोड्यार बैसून येवचस, हातान तलवार घेवन. त्या खंडोबाराया गेल्यास न्ही तशी, मणिमल्ला संवार केल्लो खंडोबाराया तशी. तर नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. हांगा हे दशक पूर्ण जाता. एकूण सार कलवरता की देव भक्ताभिमानी आशिल्ली ती, तो केन्नाय कोणागली उपेक्षा करना. आयचो श्लोक असो, अनाथा दिना कारणे जन्मता आहे, कलंकी पुढे देव होणार आहे. जया वर्णिता शीणली वेदवाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आयचो श्लोक 125 मनाचे श्लोक. कोणाक जाय जाल खातीर म्हणून सांगलें. आतां आमी दासबोदाल्या वळया परत. पयलीं 27 थाय जाले श्लोक. थाय जालेले हॉट ना. ते तांतून जिस्ट कल्ले आशिल्लें दृश्य निरसन. हां, श्रोत्यागल एकू प्रश्न तो सगळे आयकता. परत रामा सीत कोणी? हां, त्या सीतेगल हरण केलेले, हरणात सीत परत केन्ना केली, कोण केली, हे सगळं तसले तागल प्रश्न. तर तांणी सांगलें दृश्य मिथ्या तरी का दिसते, होय की न्ही. तरी समर्थांनी कल सांगलें तुका जें दिसता तेंची खरें अशी सत्य मानू नाका. ताचे खातीर मस्त उदाहरणां समर्थांनी स्वता दिल्ली. आमी सुद्दां सांगलें, तांणी मला थंय सांगून घेतलें आनी ह्या काळची उदाहरणां. हां, जशी तांणी मस्त सांगलें की मृगजळ अशें दिसता हांतू वाळवंटांतू, उद्दां मस्त अशें दिसता, प्राणी ताजे मागशी धांवतात 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 कसले जायना, तें मृगजळ, ताज्यान तान भागना. तशी ही माया. हां, मायेचे मागशी मनुष्य धांवता 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 हें दृश्य दिसता, भोगमटी दिसता, भोगमटी दिसता. गाड्डव मुखार वचना म्हणून तो गाडवा मालक आसा न्ही, तो एक ताजेर गाडवाचेर बशिल्लो आसता आनी तें जड जाल्यार तो पाप धोबी आनी ते कपडे घालून भरतात. तर ते वचका म्हणून एक बड्डी अशी लायतात खंय आनी त्या बडयेच्या दुसऱ्या टोकाक एक गाजर टांगतात. ते गाड्डव मुखार वता, ते गाजर घेवच्या वता, ताका खंय वचचें आसता म्हूण न्हय. नाजाल्यार ते स्टब्बन नाशिल्ले गाड्डव नुस्तें चल म्हूण चुचकान भितर चमकुच्या लागता, खंयच्याच आशेने, तरी गाजराच्या आशेने. जाल्यार तें गाजर ताका केन्नाय मेळना. इत्या म्हळ्यार कितलो तो वता कितलो गाजर मुखार वता. तशी तेल्ला घाण आमगो तसो.
ताका दोळे बांदता ती हां त्या पशु गेले आनी तो बैल आनी त्या घाण्या भोवती गर 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 फिरता. ताका दिसता पण कितलो चमकलो म्हूण. आमगेल गती एक्झॅक्टली घाण्या बैलावर जाता. आम्ही जर विचार करनी सारासार विचार करनी आम्ही कल्ल करता असती कल्ल्याक करता असती हां वॉट इज द आउटकम ऑफ इट कल्ल जावचें आस ताजें आमकां तांतू कल्ल फायदो आस आमकां मुखार कल्ल गती नेमकें हें दृश्य दृश्य म्हळ्यार म्हणटा ती दृश्य पट्टी म्हणून तरी तें कल्ल खातीर दिसता ताजें गोमटें करून तांकां सांगलें म्हळ्यार तें म्हणाल खलें दृश्य हें कल्ल आसा माया हां जड आणि तांची उत्पत्ती स्थिती लय असत तें भगवंतांतून हें जालेलें पण तो भगवंत तांत आशिल्ली न्ही ती ताजी चैतन्य आशिल्ली न्ही ती माया भोग म्हणटा दिसता तशीच तुगेल देह सुद्दां उत्पन्न जाल्लाची हां स्त्री गेली विटाळांत न्हू असले म्हळ्यार घाणेड्यांतान जन्म आयला जाल्यार तो ती एक माया ती जड जाल्यार तांत तो परमेश्वर आत्मन बसशील न्ही ती त्या देहाक इतलें हें जाल्यार जो मनुष्य हो देह म्हळ्यारच हांव सगळो दीस ब्युटी पार्लरां वचचें नाल्यार आनी कल करचें हें करचें तें करचें तें करचें हें करचें कोण वेळ घालोवचो आनी कल्लें ना म्हळ्यार थोडे लोक फक्त देहा खातीर जगतात बरो ड्रेस केलो बरें हें केलें बरें तें केलें केंसाक कोर नाही म्हणना जाल्यार भितर जें गुणांचें सौंदर्य आसा जें माय आमकां शिकयता मूळ माया आमकां शिकयता भगवंताल गुण परिधान करा ती म्हळ्यार तुमगें तेज वाडतलें म्हणून नेमकें तें सोण आमी मस्त जाण मस्त म्हळ्यार मोर दॅन 50% लोक सगळे म्हणना हांव जाल्यार तांकां प्रेयसची जाय आसता आनी तेमी थंय आमी मार खाता ती तर तशी जावं नये तेमी तो सांगता तुमकां केन्ना ज्ञान अशी जायना तुमगेल देहय देह भावान हांव म्हळ्यार मगल देह म्हळ्यारच हांव मगल देह म्हळ्यार हांव आशिल्ली न्ही ती मगल चेडवां मगली मगल नात्र मगली मगल फ्रेंड्स मगली मगल प्रॉपर्टी ती मगल प्रॉपर्टी हां ती दुसऱ्यांक हांव हात लावचें दिना म्हाका मेळका सगळें म्हाका मेळका मज्ज खातीर सगळ्यांनी सगळें करका मज्ज पेक्षा कोणेय जास्ती बुदवंत ना हांवच बुदवंता 3 कड म्हळ्ळें तरी जायत तशी हांवच बुदवंत मगल घोड्याक 5 पांय अशी सगळें आसना पळय तर सगळ्यांनी मेळून भो पंचमराज कलकी पंचम जॉर्ज म्हळें तर सगळ्यांनी आपणाकच मान दिमका असले सगळे फालतू कल्पना मिती देह भाव वाढता आणि तेमी ते कल जाल्यार सान चेरड धोरनूची जन्मा येतन धोरनू अरे तुगेल नांव शैला हं शैल खंयस मा हांगस अरे वा कळ्ळें गो ही काम हांव कोणी अम्मा तो कोणू तो पप्पा तो कोणू दादा ती कोणी ताई हां ती आजी आजो अशें सगळे रिलेटिव्ज तांत तूं इतलें गुंतता तेमी आनी ती माय करतात ती माया हाज एक अर्थ प्रेम आणि माया एक अर्थ म्हळ्यार कलें भुलचें तशी ती माया गोमटें प्रेम दिलें न्ही आमी थंय शिरकली तशीच हड्ड जाली सगळ्यांनी आमगेलें कौतूक केलें आनी कौतूक केलें न्ही ती हांव कोण म्हणून अशी तर एक कडेन चेरडाक सगळ्यांनी कॉर्नर केलें की गम्मत करूं कल की गेट टुगेदर आशिल्लें आनी ताका विचारलें तुका व्हड जायना पड कल जावचें आसा 4 वर्सां चल्लो एक पंथान सांगलें की म्हाका पायलट जावचें आसा म्हणून पायलट जावचें आसा तुका विमानाचो भंय दिसना न्ही हांव तरी इंजीन ड्रायव्हर जाता म्हणलें कडेन हांव फायर ब्रिगेडमॅन जाता म्हणून अशें सगळें कडेन हांव ऑफिसांत कॅशियर जाता म्हगेल्या हातान मस्त पयशे खेळटले शी हां कडेन काल्यार तो इतलो कन्फ्यूज जालो प्रत्येकान ताका कन्फ्यूज केलें शेवटी आजी एक पाप बाजूक बशिल्ले कितल्या वचून तो हां आजी ही म्हाका विचारता ती हां तरी कल जावंच म्हूण म्हाकाच कळना पण आय एम टोटली कन्फ्यूज तर ती म्हणाली हांव सांगू तें उत्तर तांकां दी हां म्हाका व्हड जायना पळय मनुश्य जावंच आसा माणुसकी युक्त मनुश्य जावंच आसा हें उत्तर तांकां दी मनुश्याकच सगळें मेळटा जो माणुसकीन जगता ताकाच सगळें मेळटा आनी ताकाच ज्ञान जाता हें जें मनुष्यत्व आसा हो भाव आसा हो दैवी भाव आसा हो दैवी गूण आसा तो आमच्यांत आमी डेवलप करता म्हळ्यार देहभाव कमी जाता हां आमी मनुश्य म्हूण जल्म आयल्यान ती आमकां देवान मनुश्याक जन्म दिला तेमी हांसत रावचें दुसऱ्यांगेल्या चेहऱ्याचेर सुद्दां हांस उठोवचो हां अशी केल्यार भोव बरें जाता न्ही तर त्या खातीर तांणी सांगलें की तूं पळयल्लें खरें हें दिसता
तरी मग दिसतं कल्याक. हां, तरी हे ज्ञाताचे देखणे नव्हे, जड मूळ अज्ञान जीवे हे सत्य मानिजे. मस्त त्यांनी मस्त काही काही हे त्यांनी सांगलें की गोपुराचेरी मूर्त्यो करतात ती अशी. जाल्यार दगडाच्यो गमत्योच मुर्ती असतात, बायल मनशां आनी कितू गमत्यो दिसता ती. जाल्यार सगळ्यो त्यो पुतळ्यो. हां, जाल्यार थंय कसलें आसता, जूट आनी गम्म हें मात्र आसता, सिमेंट असलें, बाकी कसलें आसना. दशावतारांत गांवांत तांणी बायलांगेले वेस घेवन दादले नाचता ती बायल जावन, तें सगळें कसलें. अवघे धटिंगण, हय की नाही. ही सगळी माया, तशी सगळी मायाची. आणि ही माया कशी म्हण तांणी एक्सप्लेन करूनय जालें की मिथ्या सारखे साच्या सारखे देखिले, परी ते पाहिजे विचारिले. दृष्टी तरळता भासले, ते साच कैसे मानावे. म्हळ्यार उदकांत एक खड मारात, अशी तरंग उठयतात न्ही, तावळी ते उदका बाजूच्यान कोण हार बीर घेवन वतात न्ही, ते समज प्रतिबिंब ताजे उदकान पडटा, पण तांत जर कोणें त्या वेळा खड मारलो तरी 2, 3, 4 दिसतात. म्हळ्यार अशी सतत बदलचे. ही माया, ही माया. आणि जे खरे घेवन वता आसा ती माया न्हय, ती वय मायाची. कल्ल्याक की ते नश्वर असत. आज आशिल फाय आसना, हांग आशिल थंय आसना. एकदेशी म्हणटात ताका. एकदेश म्हळ्यार एका कडेन खंय पूण आसता. परमात्मा तशें न्ही, सगळे कडेन आसत. आनी ताणें आमगेली अखंड विश्वाची जणू काय चाळ अणशी केल्या. म्हळ्यार सगळ्यांत अंतर्बाह्य भोर नासता, अंतर्बाह्य भोर नासता. भितरी असं भायर असं, प्रत्येक पेशीक पेशी पेशी प्रत्येक हाका हवेंत प्रत्येक रजो कणाक ताणें देवाने व्याप्त केल्या. तर असलें हें जें आसा तांणी मस्त सांगलें. आनी आतां 27 तांणी हें सांगिल्लें, मनुष्यांची बाजीगरी बहुत जनास वाटे खरी, सेवट पाहता निर्धारी मिथ्या होय श्रीराम. तैसीच माव माव म्हळ्यार माया, राक्षसांची देवासई वाटे साची. पंचवाटिकेसी मृगाची, पंचवटिकेसी मृगाची, पाठी घेतली रामे श्रीराम. आतां ते भांगरा मृग हे कांचन मृग म्हणटात ताका, तो मारीच नांवाचो राक्षस. ताका रावणान फोर्स केलें, तूं तीक तांगेले सगळे ते दोग जाण भावांक धूर खंय पूण व्हर, म्हळ्यार हांव तिगेलें हरण करूं शकता म्हण. कळ्ळें. आनी ना जाल्यार तो अजिबात तयार नाशिल्लो की ना बा रामाल भक्त हांव तें करना म्हण, तर तुका हांव मारून घालता म्हणाल. तावळ त्या मारीच्याक मनान दिसलें ह्या राक्षसागेल्या हातांतल्यान मृत्यू येवंच पेक्षा रामान मारल्यार बरें न्हय, आपणाक सद्गती तरी मेळटली म्हूण तो कबूल जालो. आनी तो मायेने ते मृग कांचन मृग जावन आयलो. म्हळ्यार कसलें, भांगराची ताका स्किन अशी, भांगरा रंग झग 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 जाता, भांगरा रंग तशी जावन आयलो. तरी पण आतां ही माय कोणाक, देवांक सुद्दां ते खरी दिसली वे. आतां हांतूं आमगे राम हृदयांत तांणी सांगल्या की हें सीता मायेनेची हें सगळें करून हाडल्या. कल्या म्हळ्यार सीतेगेलें हरण जाले शिवाय रावणा मारूंक तो वचना म्हळ्या खातीर हें घडोवन हाडिल्लें. एनिवे, पण ही माया देव सुद्दां भुलता ती. नाजाल्यार ते पंचवटी थंय रानांत राबिल्ली ती पळोवच्या कोण आसा, ते तागेले कातड्यान ती इतली हें आशिल्ली ती देव देव उगीच कोणा शिकार करनाशिल्ली. एक ती भांगरा चोळीशी जावंक आशिल्ली म्हूण तिणें रामा पेटयल्या म्हूण काणी आसा. ती मायेक भुल्लो तो तशें जाता. आतां पूर्वकाया पालिटली, एकाचेची बहुत पालटिती, एकाचेची बहुध होती. रक्तबिंदीच जन्मती, रजनीचर राक्षस. म्हळ्यार इतले मायावी ते आपापणागेले ती पुतना घुमटी बायल मनीस जावन येयली. आनी 6 दिसा चेरडाक तिणें कृष्णाक दूद पिवोवचें घेतलें स्तनपान करूंक म्हूण. आनी कड्डेरी ताणें रगत चुसच्या लागना पडे तिगेलें खरें स्वरूप भायर पडलें आनी धांवन वचूं लागली ती. म्हळ्यार असली तरी रक्तबिंदीच जन्मती रजनीचर. थोडे तरी तांकां मारल्यार रक्तबीज म्हळें एक राक्षसाक देवीन मारलें. ताका बाण मारल्यार रगत पडत, रक्ता थेंबे उडतात न्ही, प्रत्येक थेंबांत आनी प्रत्येक थेंब जमिनीर पडलो की तांथान राक्षस उद्भव जातालो. तशी अक्षरशः हे विचारसरणी आसा न्ही, हें कल्लें आसा. दीस इज ऑल सिंबॉलीक. खर जावन आसचें काय फाव आसा.
तांतन आमी शिकचे कले एक नेगेटिव्ह थॉट हां तो कार्यान्वित जाल्लो तांचेर विचाराचेर अनेक विचार आयलो की जाल्लें तें वाडतं वता आनी तांतन राक्षसी विचार जन्म घेतात नक्क जालेले विचार जन्म घेतात आणि तेमी ती आमगेल आमकाच कळना आमगेल वर्त कले सम अगदी आम्ही सुद्धा आता आम दिसतं दास बोध हें करतात म्हणून पण मस्त म्हणता आम्ही सुद्धा ह्या मायेक बळी पडतात पण उपासाच कल्लें की आमकां स्वताक आमी क्षम करू शकता मुखार वचका खंय राबच्या ना न्हंय कशी मस्त अडथळे येतात हो निग्रह असो देवीगल तो निग्रह आमी पार पाडूंका तरी मात्र देवीगल अनुग्रह आमचेर जाता ही माया ही देवी म्हळ्यार माया ही शक्ती असत आणि तिगल मदती शिवाय हें प्लव संवत्सर असत प्लव म्हळ्यार बोटी देवाने मायेगल बोटी पेटयल्या ह्या वर्साक की तांतू बैसाती आणि आपणाला येयात प्रत्येक जणांना अशी तर तांचा आमी फायदो घेवया तर हांगा तांणी सांगलें रक्तबिंदीचो जन्म ती रजनीचर आजकाल बिक्कूण जाता ती हांतलां तूं मस्त जाणांक घरा अरे एक जावचे येदोसो खंय कितें दिसलो सगळे भर पसरतात ते आणि इतली केल्ल्यार ताजी जात कुळा म्हळ्यार वचना ती त्रास दिवन खाता ती कल्ल करी तांकां जर मारलें तांकां रगत हें जाल्यार आनी उपजता ती आनी जास्ती जाता ती असले हे रजनीचर म्हळ्यार हे राक्षसी नाना पदार्थ फळेची झाले द्वारकेमध्ये प्रवेशले हां कृष्णे दैत्य किती वधिले कपट रूपी द्वारकांत असताना ताका शाप मिळेल गांधारील्या थंग की तुगल वंश निर्वंश जातलो म्हण कले म्हळ्यार तुवें आपणागत सगळे आपणागत निर्वंश केलो म्हण गांधारीन कृष्णाक शाप दिलो तो म्हणालो हांव तेंच विचार करतालो आपण इतले जाणांक मारलें जाल्यार मगल कुळाचो नाश कशें जातलो मगल कशें नाश जातलो आपण अविनाशीचो मगल कोण नाश करतले पण बरें जालें तूं शाप दिलें मी ताजें एक प्रोविजन जाल्लें म्हण साधू संत तशें आसता तर त्या वेळार द्वारकेन तूं फळवा लायलें तें फळ आनी बैसून राक्षस येताले आणि ते कृष्णाक कळतालें तो नाना पदार्थ फळेची झाले द्वारकेमध्ये प्रवेशले कृष्णे दैत्य किती वधिले कपट रूपी श्रीराम कैसे कपट रावणाचे सिर केले मावेचे हां म्हळ्यार कल्लें ती कल्ले केले तर की आपणा बद्ध ना सीता म्हूण सांगून ताणें कल करका हांगा श्रीरामा गेलें शिर मायेचें तोंड तयार केलें मुख अगदी जिवंत आणि तडफडून रगत हें जाता व्हांवता तसले होवन तिगल मुखार उडयले खंय एक राक्षसाने पळय एक राक्षसा करवी पेटयलें आनी ते उडयले पळय रावणाने रामाक मारलें आत्ता तरी तूं शरण वच रावणाक तुका नाल्यार कोण पळयतलें हां तावळी ती मस्त रडली पळोवन तावळे त्रिजटा म्हण तिगल आव सुशी आशिल्ली पाप ती त्रिजटा ती तिका आवसूलवार पळयताली हां ती तिका बिभीषणाल घार थावन सात्वीक फूड हाड दिताली हांगेल तशें आसनाशिल्लें ती फल बिल सगळें थंय तावन वचून हाड दिताली आनी तिका धैर्य दितली ती त्रिजट आशिल्ली तिणें सांगलें राम हें हो कशी तशी मरतलो तो मरचो ना तो देव आसा तुका गोत ना हे राक्षसांगेल माय कशी आसता म्हणून ही आपणा गोतस आपण राक्षस कुळांत उलयस आनी सगळी माय आसा म्हणून तशी कळ्ळ पळय आत्तां पळय नाची जालें तें तिणें श्रीराम 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 म्हळें आनी तें मुख नाच जालें थंयच्यान म्हळ्यार मायेचें ना जाल्यार ती ताका शरण वतलशिल्ली जर आमचे वारी कांय कळना ती आसल्यार अयो मगल बामूण गेल की कल करचें तो म्हण रोवन रोवन आकांत करतलशी जाल्यार तशें जाय न्ही काळनेमीच्या आश्रमाचे अपूर्व कैसे श्रीराम काळनेमी हो एक राक्षस कळ्ळें तर जेन्ना हो कलतें बुटी हाडच्याक वचुलो हिमालयांतून खंयची ती जीवदानी बुटी हाडच्याक हांगा हनुमंतू लक्ष्मण आनी मुर्छीत पडलेलो तावळी ते धन्वंतरीन सांगलें की आत्तांच्या रात्री पयलें फालफाल जावचे पयलें ती जडीबुटी हाड दिवंका ती अमेरिका हांत मेळटा खंय हिमालयान मेळटा तर थंय वचून ती हाड दिवंका म्हण तर ताबडतोब हो भायर सरलो कोणू आमगेल हनुमान बोलो बजरंग बली की जय तो भायर सरल्यार वाटेर ताका एक बरो आश्रम दिसलो गुड्ड्यार थावन वतना ताका दिसता अशी
एक कालनेमी म्हळ्यार आश्रम बांदून थंय राबलो आनी हडाने श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ध्यानाक म्हूण बसलो थंय दिसची नाल्यार ध्याना बशील दुसऱ्यांक कळका म्हूण ध्यान करूं बसना ती हो तशें न्ही खास हनुमंता खातीरच बसलो इत्या म्हळ्यार टायम लिमीट आशिल्लें ताणें फाल्यां पयलीं परत येवंका तें घेवन द्रोणागिरीचे वेली ती जडी बुटी घेवन ताणें परत येवंका नाजाल्यार दिवस उगयना पडकल उपयोग ना कशी पुणी करून ताका राबोवंका ताज्या व्यत्यय हाडका तो बशिल्लो हाका पयलीं कळ न्ही ह्यो रामा नांव घेता म्हूण तो गुदावलो तो थोडो दणुलेलो आशिल्लो अरे तूं कितलें दणुला चिके बैस हांगा फलाहार करी हें करी आमी दोग जाण मेळना देवा नांव घेवया अशी तशी तर ताणें म्हळें ना बा अशें कशें जातलें म्हाका रामाल आज्ञा स आनी ते धन्वंतरीन सांगल्या की बेगी ते जडी बुटी जाय म्हाका राबपाची ना ना अशी कशें म्हणटा ते राम एक कसले सांगता अशें म्हण आतां तूं रामाल नांव घेतलो रामाल विरुद्ध कशें उलयता ताबडतोब हनुमंताक कळ्ळें ताणें ताका त्या राक्षसा मार घालें आनी तो मुखार उचलो आनी खंयचेय अडचणीन तूं तर माया कळका लागता दुश्ट माया कळका लागता सगळी माया दुश्ट आसना एक आमगेल अवसूलवार आसता तिगल मदत घेवन तिगल नांव येंत बैसून आमकां मुखार भवसागरांत तरण वचका लागता तेमें आसत जाल्यार दुश्ट माया म्हळ्यार प्रेयसा दिकानेच वळयतली आसल्यार तिक बाजू सारन आमी मुखार वचका तशी नाना दैत्य कपटी वृत्तीचे जे देवासही नाटोपती हिरण्यकश्यपूने कस ताणें हें केलें मृत्यू आपणा नाका ब्रह्मदेवा सांगून ब्रह्मदेवान मस्त पण सांगता का मृत्यू कोण प्रत्येका येताच आपण कसलो येवंच तर आपण तो वर दिवचे शकना पण ताणें नाना कंडिशन घाली आपणा दिवसा मृत्यू नाका रात्री मृत्यू नाका आनी नेलार नाका आनी आकाशान नाका आनी कसल्या शस्त्रान नाका अस्त्रान नाका सकाळी नाका रात्री नाका अशी सगळे अटी घाल न्हू हां तथाच तूं म्हळें तर ताका सुद्दां त्या देवांक सुद्दां म्हळ्यार त्रास दिवन खातात ती तांगेल बुद्धीक चालन दिसता ती आमी आजकाल हें अल्झायमर्स आनी कल म्हणटात ते दुसरें ते जावं न्हय म्हणून सुडोकू आनी सोडयता बसता ती ते 1 to 9 सगळे फिगर्स भरचे 9 कॉलम्स ते तशी मात्याक चालना कडे खंय पूण ते शिरकता तशी जाता तशी देवांक महाविष्णूक सुद्दां मस्त विचार करपाक लागलो आतां मारची कशी म्हण तर सगळें देवान मेळ ठरयलें की हो नरसिंह अवतार घेतलो तर हे सगळे कायदे पाळून सुद्दां तांकां मृत्यू येवचे शकता म्हूण तें दाखयलें ते देवासही नाटोपती आटोपना ती दैत्य कपटमती मग निर्माण होऊन शक्ती संहार केला शक्ती हे राक्षसांक ते शक्तीन धूम्रलोचन आयलो तिने फू केल की उब्बून गेल खंय तसलो म्हळ्यार धुवर इतलो केलो दोळ्या मुखार कसलेंच दिसनाशिल्लें ते रक्तबिजा मारलें तावळी ते एक रक्तांतन राक्षस निर्माण जाताले तर तिन्ने कल करका तिन्ने आपणा आंगांतन एक कालिका जन्म घाली आनी ती कालिकेक सांग तुका दुसरें कसलें काम ना तूं हे करून बैस जीब भायर काड न्हू करून आनी जीब भायर काड नुस्तें बसचें तूं कसलें करचें ना आनी जें तें रक्ता थेंब येतात ते पुरे एक सुद्दां तोग्गू पडू दिवचो ना अशी कोण ताका नित्राण करून मारलें हें हांत तसं सप्तशतीन किंवा सगळं काणी आसा ती आतां ताका वेळ ना ऐसी राक्षसांची माव जाणो न सकती देवांक सुद्दां कळना कपट विद्येचे लाघव अघटित ज्यांचे श्रीराम मनुष्यांची बाजीगरी मनुष्यान जादू दाखयल्यारी जाल्यार हातच्या लाकेणी करतात न्ही ती कल जाता बाजीगरी राक्षसांची वोडंबरी राक्षसांगेल कल आसता ती एक माया ताका वोडंबरी म्हणटात आनी भगवंताची नाना परी विचित्र माया म्हणकले एक कड भयंकर धकू जाता त्याच वेळा एक कड भयंकर थंडी आसता आतां इतली थंडी म्हणलें तर हिमालया गेल बर्फ कोस हें करगून ग्लोबल वॉर्मिंग खंय सगळे न्हंयांक हुंवार येवचे लागले म्हळ्यार तसले कसले मायेक कसले हेंची ना म्हळ्यार आज अशी फाय तशी तुमकां अंदाज लागना कल कोरयेद म्हण तेमी ती इंडियान तरी मस्त हासतात सगळे लोक ते अमूक वेळार पावस पडटलो तमूक वेळार आजकाल चिके खर जाताच बा ना जाल्यार तांगेले ते पब्लीश करतालीं मुसळधार पावस येईल म्हणून आनी मागीर कल्ल्या येयली वादळ येईल अशी तशी
त्या कल्ल्या येणी ताजे कारण सुद्दां पब्लीश करता तांकां लेख तयार आसताले. म्हळ्यार तसले नमुन्याची माया कोणाकय कले कळना. आणि ही माया ते साच्या सारकीच दिसे, विचारिताच नसे. विचार करू गेले तांत कल्ले असना, कांद्या सॉल्वशे एक एक सॉल्व काढत वचुली, शेवटी ती सगळी सॉल्वची भितर कल्ले ना. तशी ती माया मिथ्याची परी आभासे निरंतर पाहता श्रीराम. कायम त्याला पळयत राबल्यार न्ही ती एक जागे राबना. ताजे वेल्यान आमकां कळटा मनुष्य जीवन तसं की मेल्ला म्हणून कल्ल्या वेल्यान कळटा. ते वाडटात आनी स्थित्यंतर जाता. ती एक मनशाक आजकाल लुट्टल मस्त असतात पाप. एक म्हातार मनुष्य 15 दिवस जाले हॉस्पिटलांत आशिल्लो. हांतू कल म्हणटात ताका, ताका वेंटिलेटराचेर दवरिल्लो, ICUंत आशिल्लो. 15 दिवस जाले कल तो कोमांत आसा. आज सुदारतलो, फाय सुदारतलो, कल्ले सुदारना. आणि ट्विन शेअरिंग आशिल्लें, ते बाजूक आनीक पेशंट आशिल्लो. तरी ताका थंय दवरलेलें. पण ते ICU हें जायना म्हूण ताका दुसरे कडेन दवरलें. पण ते सगळें लायिल्लें आशिल्लें. आनी तो बाजूच पेशंटागेले कोणकी बसतालो. ताका कलकी जालेली म्हणा. पण तो बाजूच पेशंटागेलो मनुष्य जो बसतालो एटेंडंट, तो हांगा पळयतालो की ह्या पेशंटागेलो चल्लो येवन अगदी पेशंटली बैसून तागेले पांय चेपत बसतालो. तागेले आनी कहलें ताका, बाबा मला पळणे, दोळ उगडणे म्हणून मस्त रडतालो अशी तशी. कळ्ळें. तावळी एक दिवस ताका मन तडवलें आनी ताणें ताका वचून म्हणलें, पळ बाळा, कोपू नाका, वायटय लेखू नाका. पण एक सांगूं हांव की जें उत्पन्न जाता तें लया वता हें खरें. पण स्थिती सुद्दां आसता. तूं स्थित्यंतर जाता असो ती जाता आसता ती. आतां तो वेंटिलेटर आशिल्लो मी पक 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 जाता तागेलो हार्ट. आनी डॉक्टर म्हणटात तो जिवंतच म्हणून. पण चिके पळय, तागेलो नांगट वाडल्यांत वे, तागेलो दाढी वाडले वे. दाढी तरी वाडता न्ही. ते दिसता दाढी वाडलेली की तूं येतान कितले 15 दीस पयलीं आशिल्ली, 15 दिसांत वाडना, 15 दीस 1 म्हयन्यांत वाडले वे म्हणून. तर ताणें पळयल्यार कसलें वाडनी, कशी आशिल्ली तशी. म्हणना पडटा कळ्ळें, अरे बाप रे, हें ही इज नो मोर. 15 दिवस पयलें तागेलें प्राणोत्क्रमण जाल्लें. आनी ताका अशी वेंटिलेटराचेर दवरून पयशे उखळोवचो व्यापार. घोवजी मानता नर्साक आपूण सारकें पयलीं तें पुराय काण घालीन. आपणाक आतां कळ्ळें की तो इज नो मोर म्हूण सांगून. म्हळ्यार अशी माया जी आसता न्ही, तरी सम पळयल्यार लक्षांत येता, बुदवंत मनशाक लक्षांत येता माय खंयची की ती स्थित्यंतर जातात आनी तो बदल जाता ती. जर बदल न्ही जाल्यार डेड बॉडीन बदल ना. ते जड आशिल्ली जड चैतन्य वचून तातूंत जाल्यार आर्टिफिशियल हें कोण करची ही वे मनशान गेली एक माया. ही मनशान केलेली जादूगिरी, बाजीगरी म्हणटात तशी. साच म्हणावी तरी हे नासे, मिथ्या म्हणावी तरी हे दिसे, दोन्ही पदार्थी अविश्वासे सांगता मन. आता श्रोत्याक बाजून म्हणटा कल्याक खरे ही माय म्हळ्यार खरीच बा म्हणून म्हणू गेल्यार ताजो नाश जाता. बरें, ही नाच नश्वर ना, ती सत्य न्हय, ही फट्टी म्हणू गेल्यार दिसता मग म्हाका. तेमी दोन्ही विशयांतू म्हाका अगदी हें जालें, कल करता म्हणून कळना, गोंधळ जावन गेला. घोटाळो सोन्यान मेळवे तशी. परंतु हे नव्हे साचार, मायेचा मिथ्या विचार, दिसते हे स्वप्नाकार जाण बापा. स्वप्नाकार म्हळ्यार कळ्ळें, माय जी आसता न्ही जागृतींतली स्वप्न आसता. आमगेल्या मनात 3 अवस्था आसता ती. एक स्वप्न, सुषुप्ती आनी जागृती मुख्य अवस्था सामान्य मनशागेली आसता ती. तुर्या हे साधू संजनागेली अवस्था आसा. जाल्यार आमच्या सामान्य मनशागेली कोण गाढ न्हिदलेलो आसता. तर न्हिदलेलो आसता जाल्यार तर की ताका म्हळ्यार उठायना पडे, ही फील सो फ्रेश. अरे वा, कितली फ्रेश दीस, कितली गाढ न्हीद लागली. आतां म्हाका न्हीद लागली हें कोण पळयता की तो परमेश्वर, तो आत्मन. तो निदान स्वप्न पळयता. थोडे स्वप्नावस्था. थंय स्वप्नान तूं खरें दिशील वरी कसले करते. नारद एक पण स्वप्न पळोवन आयिल्लो. तो राय जाल खंय, ताका हें जालें, ताका राणी आयली, चेडूं जाली, हें तें सगळें कळ्ळें. तर अशी जायना पळयलें तें पुरें स्वप्न. अयो देवा, जागी जालें की जालें, खंय कितन पडलो, गुड्ड्यार तन लपून घालो म्हणून भोवजी मारता उठयलो. पळयलें हांतून हाडटा तुका पळयलो. बायलेन जागेल खंय कल जाल तुका कल्या भद्रता म्हणून. न्हय गो, अशी स्वप्न पळयलें, वायट स्वप्न पळयलें, हें तें म्हळ्यार तें ना जाता. जाल्यार
जागी जायना पडे. आमी जे डे टू डे आमी काम करतात न्ही तातूंत अनेक लोक आमकां मेळटात. अनेक लोक नाक्क जालेले उलयतात, नाक्क जालेले करतात, सगळे जागृतीन तूं म्हळ्यार तांकां दिसता तें आमकांय दिसता अरे अशी कशें हें करता ती. हां, बरें जागी आसा ती. हां, कोणें एक ड्रिंक्स बिंक्स घेतल्यार कोणी ड्रिंक्स घेवन कले केलें म्हण ती कसो. पण ड्रिंक्स आनी घेनासून सुद्दां विक्षिप्त वागता लोक आसा ती. तर ते कल्ल्याक तशी वागता ती. हां, तर हें जागृतींतलें सोप्प न्हू. आमी सुद्दां आमगे जड देह घेवन आमी दुसरे जड देहांक पळयता ती आनी तांगेल बाजीगरी आमी पळयता आसा ती. हें केन्ना थंय चलचें. हां, जशी टीव्हीचेर टीव्ही सिरियल चालू आसता आमी तांकां इनवॉल्व जाता ती. आमकां सूख जाता, दुख्ख जाता, भंय दिसता, हांसता ती, रडटा ती, मागीर कितें जोक जाल्यार आमी हांसता ती, सगळें करता ती. तरी तें पण टीव्ही ऑफ केलें की ताजो रिमोट कोणाल्या हातांत आसता. रिमोट आमी आमगेल्या हातांत दवरता. ऑफ केलें की टीव्ही ऑफ. नुस्तें स्क्रीन व्हरता, कल्लें ना, कल्लें ना. तर तशी ती जागृती सुद्दां एक ती बाई मायाची. ती आमगे देह आसता म्हणसर ती माय आसता. तर ही माय आस, ही दिसता जाल्यार ही खरी न्हय. ही अविनाशी ना, ही नश्वर आस. ही उत्पन्न जाल्या. हां, तेही नो दिवसा गता. हांव सान आसतना कशी आशिल्ली, मला 2.5 वर्साच्या चेडवाल एक फोट आसा. इतलो गमटो असो मोकोची, अगदी पळयल्यार म्हाका दिसता मोग करता म्हणून, बाकीच्यांक तें दिसलें आसतलें. आनी आत्तां आमी अशी जावन पळय ती म्हळ्यार कल करूं जाता, कले करूं जायना, आमगेल्या हातांत कले ना. ही माया म्हळ्यार जी सरता संसरती, जी संसार करता ती माया, जी जागृतींत वागता ती माया, आमी देहान वावरता ती आमगेली माया. कळ्ळें. तोंडान उलयता ती, पंच ज्ञानेंद्रियान जे ज्ञान घेतलें म्हणटा ती सगळी माया. जाल्यार त्या शाब्दीक मायेंतान आमी संत साधून म्हणलें, श्रवण भक्ती करून तातूंत सार घेवन सार असार कल्लें, तांचे विचार करून म्हणून हांव सांगलें, गुरुकृपा अंबे जय जगदंबे, प्रीती कदंबे सारा सार नितंबे. सार आनी असार कल्लें हें गुरू दाखोवन दिता ती. हां, तरी तातूंत एक सांगता, दृश्य भास अविद्यात्मक तुझाही देहो तदात्मक. ते कल म्हणटा ती. हां, परंतु हे नवे साचार मायेचा मिथ्या विचार दिसते हे स्वप्नाकार जाण बापा. श्रोत्याक तो वक्त सांगता म्हळ्यार सद्गुरू सांगता हें स्वप्नाकारच देवा, खरें न्हय हें. तथापि असो तुजला भासची सत्य वाटला. ओके, तुका हो भास तुका सत्य दिसता न्हय. हां, तरी कल खातीर तुगेली ही चूक जाली तें हांव तुका समजावन सांगता. तरी तेथे चुका पडिला ऐक बापा. दृश्य भास अविद्यात्मक, बरोबर. दृश्य न्ही हें अविद्येमिती दिसता, जड तें. हां, आनी तुझाही देहो तदात्मक, तुगेलो देहूय जडच आसा. तूं जड देहाने जड आशिल्लें दृश्य पळयता, म्हळ्यार असार देहाने नश्वर देहाने तूं नश्वर दृश्य पळयता, माय पळयता. तावळी ती तुका खरीची दिसता न्हय, वय की न्ही. म्हणून हा अविवेक तेथे संचरला. म्हणून तुका पट्टना हांव सांगिल्लें, श्रीराम दृष्टीने दृश्य देखिले. हां, दृष्टी म्हळ्यार कले चर्मचक्षु. दृष्टीने दृश्य देखिले मन भासावरी बैसले, तरी ते लिंगदेह झाले अविद्यात्मक. म्हळ्यार कल्लें आमी ह्या चर्मचक्षून कल्ल पळयल तें आमकां खरें दिसता. खरें केलें की अयो हय खरेंची म्हण ताजे बद्दल आनी विचाराचेर विचार करता करता बसता ती. आनी ते विचार पयर भावना जाता ती कडेन ताजो भाव जावन आमगेल्या लिंग देहान म्हळ्यार कलें सूक्ष्म देह आसता भितरी. हां, सगळे अवयव सूक्ष्मान सुद्दां आसत, थंय पावता ती आनी थंय ती अविद्य पावता. कड्डेर ते काडचें भोव डिफिकल्ट जाता. म्हणून ते सांगता ती अविद्येने अविद्या देखिली. एक विद्य आसता आनी एक अविद्य आसता. अविद्य म्हळ्यार अज्ञान, विद्य म्हळ्यार ज्ञान. अविद्येने अविद्या देखिली म्हणून गोष्टी विश्वासली, तुझी काया अवघी संचली अविद्येची. तुगेलो देहूच अविद्येचो जालेलो आसा. हां, तेची काया मी आपण, हे देहबुद्धीचे लक्षण येणे करिता झाले प्रमाण दृश्य आवघे श्रीराम. म्हळ्यार की पळयतलो द्रष्टा हो अविद्यामय आनी आमी जे पळयत आसा ते दृश्यय अविद्येचेंच. तेमी ती अविद्यामय द्रष्टा ज्या वेळार पळयतलो, जेन्ना अविद्यामय दृश्य पळयत की हां, त्या वेळार त्या द्रश्ट्याक त्या दृश्याचे खरेपणाचेर विश्वास बसता, ते खरेंची म्हूण दिसता. इत्याक ताका देहय तशीच न्ही. आज स्वप्नांत तूं न्हीद पळयलें हान तूं स्वप्न पडटा,
तावळी निद्दलेले ते हाका ते निद्दांतूच सपन पडता आणि तेमी त्या वेळार आमकां खरें दिसता जाल्यार ते फट्टी म्हणून केन्ना कळटा जागृत जायना फुडें कळटा तशी जागृतीन जें सपन आसा तें फट्टी म्हणून केन्ना कळटा आमी देह दवरना फुडें कळटा जेन्ना आत्मविंगड आसा म्हणून कळटा न्ही त्या वेळार कळटा की ही पुराय अविद्या आनी ती पुराय आशिल्ली ती जागृतीन सपन आशिल्लें म्हणून इकडे सत्य मानिला देहो तिकडे दृश्य सत्य हा निर्वाहो हा हांव डिसिजन घेतलें दृश्य सत्य सकल म्हणून म्हाका तें दिसता असो निर्वाह हां दोही मध्ये महासंदेहो पैसावला बळे जाल्यार कशी तें दृश्य आसतलें तुमी तरी सांगता ती खरें कशें आसतलें खरें केन्ना नाश जायना अविनाशी आसा म्हणून तर हें तर दृश्य सत्य म्हणून हांव निर्णय केलो वय पण सगळ्याचो नाश जाता असो हां तेमीत म्हाका संदेह जाल्ला देवा मला संदेह मोकळो करी आणि त्यावर ते सांगता ती देहबुद्धी केली बळकट आणि ब्रह्म पाहो गेला धीट तो दृश्याने रुधिली वाट परब्रह्माची म्हणकल केलें की आपण आमगे देहबुद्धी अगदी मजबूत म्हळ्यार लोक फक्त हा म्हळ्यार देह प्रॉपर्टी हें ते फक्त प्रकर्शेण पंचयती म्हळ्यार सबंद आमगेलें जे कांय आसता बरें वायट सगळें आमी प्रपंचांत लायतात थोडो वेळ दिवसा 24 तास प्रपंचच करता बसल्यार देहबुद्धीच बळकट जाता न्हय आनी मागीर कोणें तरी खवसुलें घरांतलें की ताजें इतलें दुख्ख जाता बाप रे मस्त जाता आनी ना म्हणना दुख्ख थोडो वेळ जावंची खबर विंगड जाल्यार कायम तांत बुड्डून लोक डिप्रेशनांत वतात म्हळ्यार खरें आपण कोण म्हळ्यार हो विचार सुद्दां येना आपणाक खरी तरी प्रगती करता मनुश्य आयिल्लो केन्ना पूण तो वचचोच आसा हो विचार केन्ना तरी मनांत येवंक न्ही ताजे खातीर सद्गुरू गरज आसता आनी ते सांगता ती की तूं तुगेल ह्या देहबुद्धी न्ही देहबुद्धी तुवेंच बळकट केल्या देहबुद्धी केली बळकट आणि ब्रह्म पाहो गेला धीट तोंडान म्हणटा म्हाका ब्रह्मरूप जायी म्हाका ब्रह्मतत्व अनुभवचें आसा परब्रह्म अनुभवचें आसा हां जाल्यार तुका सादें दृश्यांत तूं सार खंयचें असार खंयचें हाच सुद्दां विचार करना ते विचार करूंक थोडें मेडिटेशन करपा लागता प्रत्येक कल्ल पळयता त्या वेळार पयलो हो विचार येवंका हां की हें नश्वर आसा हें ढग आयले मोड आयली वचुली पावस आयलो पावस पडलो वचुलो तरी के कल्ल व्हरता तांतूं तें तेज आसा हें जें करयता वार आयलो वार बंद जालो धग्गू जावंचे लागलो हें सगळें कोण करता तरी तो परमेश्वर करता होय की न्ही तुझ्या सत्तेने वेदासी बोलणे सूर्यासी चालणे तुझे बळे ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी मर्म हे जाणोनी शरण आलो तशी शरण वचका त्या परब्रह्माक शरण वचका हां आणि त्या मायेक सुद्दां आमी शरण वचका परब्रह्म तरी आमकां दिसना पण ती माया जी आमकां तिका दोन हें आसत न्ही सृष्टी स्थिती आणि लय असं तशी निग्रह आणि अनुग्रह सुद्दां आसत की म्हाका त्या वाटेन व्हर आई म्हणून आमी आज पुणी नवरात्री चालू जाता एक दिवसा हिशोबाने 1 डे एट अ टायम एक उपास करया तावळ सांगिल वरी तशी हें सोडचें तें सोडचें कोप सोडचो कोप सोडचो म्हणून आज्यान कोप सोडलेलो वर नाही विचारपूर्वक कोप सोडका की हें कल्लें स मस्त वायट दिसता कोणें कल्लें म्हणल्यार आमकां भोव चड वायट दिसता कल्लें रिएक्शन येवचें शकता पण हाऊ फ्रिक्वेंटली वी आर गेटिंग दोज रिएक्शन्स आणि कितलो वेळ थाय तें व्हरता विदीन हाऊ मच टायम वी रिवायव तें पळोवंका म्हळ्यार डेली आमगेलें रात्री विश्लेशण करता की मगलें सम आस की ना सम चल्लें की ना प्रगती जाताच की ना कालची पेक्षा आज थोडे प्रोग्रेस आस की ना हां वी मे नॉट बी परफेक्ट आमी परफेक्ट ना ती जाल्यार प्रोग्रेस आस की ना अधोगती तरी जायना न्हय हें पळोवंका आनी अधोगती जाता म्हूण दिसल्यार त्या द्रौपदीन कृष्णा पयलो रे कृष्णा यो म्हूण तावळे कृष्ण उखलें सुदर्शन चक्र बिक्र घेवन येना जाल्यार अशी कोणाक कोणी पेटयता हांगा एक उदाहरण सांगता एक म्हणटा रस्त्यार हायवेचेर म्हणा खंय तरी दूर वतन न्ही मस्त धूक आसता एक म्हणटा कसले मुखावल रस्तो थंय दिसना जोर पावस पडटा आसता कसले दिसना गाडी चलोवच्याक तावळ त्या ड्रायव्हराक कोण असो ओनर असो ड्रायव्हर असो ताका भंय दिसता न्ही तो कल करता बाजूक सायडाक घेता ती गाडी आनी थंय चिके राबयता आनी वाट पळयता की हॉड ट्रक जो कले येत असलेली ताका तो हात करून राबयता हां तागल हड्ड काराचे ते ट्रकाचे हडड्ड लायट्स असतात हाजे
हडंड लायट्स ते पळय ताजो उजवाड मस्त पडटा तावळ ताक सांगता पळय म्हाका रस्तो दिसना हांव तुगेल म्हापशी येता जाय जाल्यार हो म्हणटा तर हें कार शेवटी ताजी म्हापशी वचून समोर डेस्टिनेशनाक पावता तशी आमगे सद्गुरूगल रूप घेवन तो कृष्ण येता आमचे खातीर आनी तो म्हणटा म्हजी म्हापशी यो मा हांव तुका बोट्टा धरून चलोवन व्हरता म्हण हां तरी पण जर हांव मगलेंची हांव म्हळ्यार खरें म्हाका सत्य दिसता तेंच खरें प्रपंचान तूं शिरकून पडल्या री कल जाता आनी म्हाका परब्रह्माचे अनुभव जाय म्हळ्यार मेळना कल्या म्हळ्यार दृश्याने रुधिली वाट दृश्याने वाट अड्डायल्या तावळ त्या दृश्याक त्या मायेक ती शरण वचका आमी हां म्हाका प्रेयस नाका देवी मगल अम्मा म्हाका प्रेयस नाका म्हाका तूं जाय तूं कल्ल्याक जाय की तूं मगल आवसस आनी म्हाका परब्रह्मांत एक करी तूं तांथान आयल्या न्हय म्हाका थंय पावय कितले कश्ट काडचे हांव तयार आसा जाल्यार म्हाका गायड करेन थंय व्हरी हांव तुगेल बोटीन बसता म्हाका भवसागरांतल्यान पार करून व्हरी म्हणून हें सांगता तेथे साच मानी दृश्याला रुधिली वाट परब्रह्माची जाले तेथे साच मानी दृश्याला निश्चयाची बाणोनी गेला पहा हो केवढा चुका पडिला अकस्मात म्हळ्यार कल्लें तो देहबुद्धी इतलें बळकट आसता की देव म्हणेल कल्लें आसता म्हणेल सुद्दां ते नास्तिकशे जाता ती नास्तीक मात्र न्ही सगळे कल म्हणटा ती अविद्येचे गुण तांच्यांत येता ती मत्सर लोभ मोह सगळे आनी तांतू फक्त आपणागल स्वार्थ खरो तो स्वार्थ नसता स्वार्थ खरो आमगेल खंयचो स्व अर्थ म्हळ्यार आमगेल मनुष्य जन्म आयिल्ल्याचे कर्तव्य आमी करचें आद्य कर्तव्य केल्लें तरी आमी हें करता आत्मज्ञान मेळोवंक हो आमगेल खरो स्वार्थ आनी ताजे खातीर तांत मेळची जाल्यार त्या परब्रह्म जितलें आनंद स्वरूप आसा ती माय आनंद स्वरूप मायेक शरण वचका आनी आमी आमगेल मन आनंदी दवरचें पळोवंक मस्त पण दुख्ख जाता कोप येता हांव ना म्हणना कोप येता तितले वेळार पण ताबडतोब तो निवच्या पळोवंक ताजेर मेडिटेशन करता हांव केलें चुकलें वेळ तावळे आमकां गिल्ट फिलींग येता वय मगल चुकलें आनी मुखार तशें चुकू दिवचें ना हां जास्त ताजेर उलोवंक म्हणना पण सुदारचे मार्गा लागचें तरी तेथे साच मानी दृश्याला निश्चयाची बाणोनी गेला म्हळ्यार दृश्याची खऱ्याचो हा जो निश्चय कर न्हू त्या दृश्टीनेच हांव करत वचुलें आनी देवादिकान परब्रह्मात विसरून गेली तरी मगल आयुश्याच कल जालें मनुष्य जन्म 84 लक्ष योनींतावन हांव आतां म्हाका मनुष्य जन्म मेळ्ळा आनी तो बरे कुळांत मेळ्ळा आमच्या लोकांक मेळ्ळा गुरू प्रवर सगळे आमचे खातीर रेडी जावन बसल्या ती मार्गदर्शन करूंक आनी तरी हांव केवळ मगल अभिमानामिती हांव हें केल्यार केवढा चुका पडिला कितलो व्हड घोर अपराध जालो अकस्मात आता असो हे बोलणे ब्रह्म न पविजे मीपण आशिल्ली ब्रह्म मेळना मीपण आसल्यार कल जाता एक बेलपत्री खंय आमी बेलपत्री जरी ईश्वरा व्हांवच्या गेल्यार ते मीपणाचें आसता कळ्ळें हांव हांक दिवचें जाल्यार थोडे कमी हाजे दिवचें कोणाक दितना फल बिल दितना सुद्दां स्वस्तांतलें स्वस्त हाडून दिवचें फूल हाडतना सुद्दां कशी पण देवाक खंय कळटा म्हण खंयची सुट्टी फुलां हाडली केल्ली पण घाली अशी तशी न्हय तरी कल जाता की मीपण जें आसता ताजो देंट जो आसता ताजो हें ताका बेलपत्री आसता मीपणाची ताका 3 पान आसता ते कल्लें आचार विचार आनी उच्चार तरी ते मीपणाचे जे असतात आचार विचार उच्चार हे तिन्नी मीपणांतूच आयिल्ले असतात आमगेले उच्चार उलोवणे सुद्दां दुसऱ्यांक तुच्छ लेखून उलोवचें अशी तरी विचारय तशीच कोणा बद्दल वायट उलोवचें किंवा वायट चिंतन करचें जळचें कोणाचेर असं नमन्याचें कोणाक क्षम करची ना अशी आनी आचारय तशीच फक्त स्वता पुरतें पळोवचें तशी उपयोग ना त्यांची जर आमगेलें समर्पण जावन जर येता तरी आचार उच्चार विचार सगळे आमगेले त्या प्रमाणे सात्विक गुणांनी प्रसन्न जावन भांगरा पानशे जावन येता तावळ ते दसऱ्या दिवस आमी ते भांगार म्हणून लुटी येतो कळ्ळें तशीच आमी 10 दिवस उपास करून तावळ सांगिल्ली बरी 10 दिवस उपास करून आमी दशमी दिवस भांगार वांट्या ताजें आता असो हे बोलणे ब्रह्म न पविजे मीपणे देहबुद्धीची लक्षणे दृश्य भाविती दृश्यामिती देहबुद्धीची लक्षण आशिल्ली आमच्यातूं आमकां दृश्य आवडटा बरें जाता कल्ल्याक कश्टांनी समजावन सांगलें
देखो अस्थीचा देही मांसाचा डोळा, हाड मांसाने गेलेला देह तांतू डोळ म्हळे मांसा गोळ, मांसाचा डोळा पाहे न म्हणे ब्रह्माचा गोळा. मांसा डोळ तो आणि अस्थीचे शरीर देह जड सगळे आणि तो म्हणता मी पाहे न म्हणे ब्रह्माचा गोळा. तो ज्ञाता नव्हे आंधळा केवळ मूर्ख, समर्थ सांगतात श्रीराम. दृष्टीसी दिसे मनासी भासे, तितुके काळांतरी नासे, म्हणून दृश्यातीत असे परब्रह्म ते. त्यांनी ती कलकोरका चर्मचक्षुनी नाही तर ज्ञानचक्षुनी ब्रह्म अनुभवच असता. अज्ञानी मनुष्य हा आध्यात्मिक कुर्ड असता, आध्यात्मिक कुर्ड म्हळ्यार त्यापेक्षा खरे कुर्ड असे सूरदास वगैरे तरी बरे की तांकां अध्यात्मिक ज्ञान असता, दिव्य दृष्टी असता. परब्रह्म ते शाश्वत, माया तेची अशाश्वत, ऐसा बोलिला निश्चितार्थ नाना शास्त्री श्रीराम. आता पुढे निरूपण देह बुद्धीचे लक्षण, चुका पडिला तो मी कोण बोलिले असे. आता कोणागल चूक झाली हें कशें पळोवचें? देहबुद्धी लक्षणाचें निरूपण असं मुखाल समासान. देहबुद्धी म्हळ्यार नेमकें कल्लें जे ज्या बद्दल भ्रम जावन सगळं घोटाळ हो करून घाला हांवें मगल मीपणान, तें मीपण म्हळ्यार नेमकें कल्लें. देहबुद्धी म्हळ्यार कल्लें हें कळका न्ही, तें मुखाल समासान सांगता म्हणटा ती. मी कोण हे जाणावे, देहबुद्धी म्हळ्यार कल्लें. चुका पडिला तो मी कोण म्हळ्यार जें मगल चुकलें म्हणटात तुका देहबुद्धी मिती, तो कोण हांव हें कळका तर तुमी सांगा ती म्हण. मी कोण हे जाणावे, मी पण त्यागून अनन्य व्हावे. अनन्य कल्ल्या लागी सद्गुरू लागी. आणि सद्गुरून जे सांगलें ताचेर विश्वास दवरका मग समाधान ते स्वभावे अंगी बाणे श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे दृश्य निरशन नाम समास अष्टम श्रीराम. आता मुखाल तरी सार शोधन म्हळ्यार ताणें सांगलें की मी पण म्हळ्यार खंय थान येता, कशी येता, कल्मीत येता. तरी ताजें वर्णन आसत. प्रपंचाच व्याप हें करनासतना, बाजू करनासतना सुद्दांय मनुष्य केवळ प्रॉपर विचारांनी सार शोधन ह्या समासाचें नांव आसा सार शोधन. म्हळ्यार सार खंयचें आसा तें पळोवन चालल की असार कळटा. आणि असार कळचें ससार, असार कळचें ससार. सार कळच्या पयलीं असार दूर करपा लागता, खंडेर सार दिसता. थोडे जाण सार पळयता ती म्हळ्यार पयलीं ह्या असारांतलें सार तांचें सौंदर्य पळयता ती आनी असार आपोआप दिसनाशी जाता. अशें सगळें हें सार शोधन कशी करता ताजें रहस्यपूर्ण वर्णन श्री समर्थ हांगा करता आसत. आतां आमी हांगा राबया आनी मुखाल पंथा 9वो समास घेवया सार शोधन. आजी 8वो समास जालो, दशक 6वा समास 8वा जालो. दृश्य निरसन तर तुम कोणाकय वाचचें आसल्यार वाचचा ती आनी आमी हें करया ताजें. आजी नवरात्रीच्या दिवसांत आमी देवीगल प्रार्थना करया. ये हो रंग देवते रंग भरी सर्व साहित्य संगीत कळा तुझ्या अंतरी, तान मान प्रबंध नित्य करी. सांगता ये हो रंग देवते रंग भरी सर्व साहित्य संगीत कळा तुझ्या अंतरी, तान मान प्रबंध शुद्ध करी हाव भाव ध्रुपद तुझी आवरी, तुझे निशोभा शोभे चराचरी समाधान होय सुर नर किन्नरी, त्रिभंग अभंग ठाण धरी सच्चित आनंद तुझी आवरी, त्वंपद तत्पद चाळूनी बरी असी पदी रंग तुझ्या परोपरी, अरे श्रीरमा वल्लभ दास उत्तरी प्रसन्न वदन आली अति गजरी. ये हो रंग देवते रंग भरी सर्व साहित्य संगीत कळा तुझ्या अंतरी. आणि
तिने आयर किकल करचें या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला तिगल मदतीने चल देवी तू म्हाका पांडुरंगाले पद दाखय चरणांत एक करी नाम बळे त्रय लोक जिंकू करू काळावरी हल्ला या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला वय अमोलिक जाते वाया टपतो रवीचा पिल्ला या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला आदिनारायण पूर्ण कृपेने आदिनारायण पूर्ण कृपेने नरदेह जरी तुम्हा दिला या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला. तशी हगूर 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 आम्ही ते पांडुरंगाल पाय पळोवच्याक त्या रंगदेवता तांतू आम्ही रममाण जावया, आनंद लुटया ह्या नवरात्रीचो. आणि प्रत्येक दिवस नवविधा भक्तीची विंगविंगड विंगविंगड रुपांनी ती नटून येता. ताजें मुखालपंत घेतल्यार जालें. ताजें हें असं प्रत्येक दिवसा तिगल महत्व कशें आसा तें घेवया. तिगल विंगविंगड रूप आसा ती. आणि ते नव हें अक्षर, नव हें आंकडो, नव हो आंकडो युनीक आसा. तो खंयच्याकय भागाकार गुणाकार केल्यार उरता तें उत्तर नवाचेच कनेक्टेड आसता. 9 3 जा 27, 7 + 2 9, 7 9 जा 63, 3 + 6 9. अशें नमुन्याचें तें आपणागल युनिकनेस सोड ना. तरी एकारी एकेरी हातून तें सगळ्यांत व्हड आंकडो. तशी हो नवलोत्सव तशी नवलोत्सव आमी साजरो करया ह्या हातून. आणि आतां आमी हांगा राब्या आणि कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आम्ही हे आयचे विवेचन आमगेले देवी मातेगेल चरणांचेरी, दुर्गा परमेश्वरी, त्रिभुवन सुंदरी सगळ्यांगेले चरणांचेरी त्या एकच सगळे ती पार्वती दुर्गा माता तिच्या चरणांचेर सगळ्यांनी मेळून हे विवेचन पुष्प अर्पण करूया. आणि आमगेल्या आयुष्यांत रंग भरी देवा, आत्मानंदाच रंग भरी ही तिगल चरणांत प्रार्थना करूया. नमस्कार.